म्हापसा म्युनिसिपालिटी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करता, सोपो कलेक्ट करता, तरी आसतना इतली घाण कित्याक आमकां पळोवपाक मेळटा मार्केटात? एवरीडे क्लिनलीनस जायना? क्लिनलीनेस जाता, जायना अशें ना, पूण कशें आहा आतां पळय प्रॉब्लेम आसलो, प्रॉब्लेमा सोल्युशन काडपाक जाय. प्रॉब्लेम आतां कितलीशींच वर्सां जाली अशेंच आसा. जे प्रॉब्लेम फेस जाता आमी सगळें नोट केला. मार्केट इज नॉट म्युनिसिपालिटीचो जरी मार्केट आसलो, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कोऑपरेशन आनी एडवायस घेवन आमी मुखार वचपाक सोदता. जशें मिस्टर मार्टिन्सान सांगलें, फीश वेस्ट वी आर ट्रायंग टू डू समथींग आउट ऑफ इट. फीश वेस्ट जनरली आमी व्हरता आनी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाक दिता. इट कॅन बी यूज पॉझिटिव्हली, लायक मॅन्युअर करपा जाता, सारें करूंक करपा जाता न्ही. सो अश्यो ज्यो गजाली आहा त्या खातीर आमी सगळ्यांचे इन्वॉल्वमेंट घेवन डेफिनेटली यू वील सी समथींग बेटर. बट हो प्रॉब्लेम जो आसा पळय कितल्याशाच वर्सां पयलींचो प्रॉब्लेम सर हो. वर्क इज इन प्रोग्रेस, इट्स इन प्रोग्रेस. केन्ना मेरेन जातले इतले आश्वासन? जेन्ना प्रोग्रेस हाजेर कितें अपडेट जातले, बिकॉज कितलीशींच वर्सां जाली अशीच परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर आमी सोल्युशन काडपाक जाय न्ही. प्रॉब्लेम आसा, एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग इट. हांवूय ना म्हूण सांगना प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगपाचो प्रश्नूच ना. प्रॉब्लेम आसा त्या खातीर तर आमी हांगा आयला. ग्राउंडार येवन सगळे लायन डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हांगा आयला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयला, आमचे जी सुदाचे मनीस आयला. एवरी डिपार्टमेंट आपलो व्हॅल्युएबल टायम हांगा स्पेंड करता. मिस्टर मार्टिन स्वता सर्वे करता. आतां सांगलें तुका ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां, सगळ्या डिपार्टमेंटान आपले आतां फायंडिंग्स जातले. आमी मागीर बसतले हाजेर एक सोल्युशन वर्क आउट करतले. पळय कशें आहा, सगळें सोल्युशन एक दिसान क्लियर जावचें ना. जादूची कांदी फिरून काय ते जावचें ना, हें तुवें मान्य करतलो. वील हॅव टू गो इन अ फेस्ड मॅनर. पयलीं तुका गार्बेजाचो इशू आसतलो, आमचो इटीपीचो इशू, काम ऑलरेडी आमी चालू केला तेजेर. इटीपी आसतलो, आमचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लॅन तुमी जो विचारलो तो हांगा, एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लॅन आहा. मागीर आमचे आनी बारीक सारीक इशू आहा, वेंडरांचे थोडे हांगा भितर बसता तांचे इशू आसतले. सो इन अ फेस्ड मॅनर वील रिजॉल्व. So at the outset, first I would like to thank the media because, if we have reached today where we are, it's also thanks to your continuous highlighting of various issues, small, big, related to this market, faced by the consumers, faced by the vendors, and health and sanitation issues, due to which we first took up this campaign with the deputy collector. So deputy collectorची पहिली इन्स्पेक्शन जाले उपरांत तेजे उपरांत आनी एक इन्स्पेक्शन जालें. डिटेल आमी पळयलें तितून, आनी तितून आमकां दिसून येयलें की खंय तरी मल्टिपल एजन्सीज इन्वॉल्व आसा हितून. आनी ताका लागून आमी रावताले की आमचे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे इन्वॉल्वमेंट बरे भशेन जातलें हे इन्स्पेक्शनान. आदी जेन्ना इन्स्पेक्शन येतालें फक्त कोण म्युनिसिपल इंजिनियर येतलो. आयज आमी देव बरें करूं म्हणटा की आमचो हांगा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो न्यू चीफ ऑफिसर डॉ. कौशिक देसाय आयज आमचे बरोबर आसा. सो ग्राउंड लेवलाची कितें आसा आमकां आयज दिसून येयलें. एक आमकां क्लियरली दिसता की लॉट ऑफ वर्क हॅज टू बी डन, नो डाउट अबाउट इट, टू बी टेंडर्ड बाय म्युनिसिपालिटी, टू कंप्लिशन ऑफ द लिफ्ट अँड ऑल दॅट वर्क ऑन द सेकंड फ्लोर बाय द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ जी सुडा. ते सोडून आमी मेन आमकां जाय की हांगा ह्या मार्केटाचेर मॅक्सिमम रेव्हेन्यू मेळपाक जाय फॉर द म्युनिसिपालिटी, बट मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन फॉर द कन्झ्युमर्स अँड वेंडर्स. कितल्यो बायलो हांगा कश्ट काडून कितलीं वर्सां ते नुस्तें विकतात. आनी म्हाका दिसता गोंयकारान नुस्तें सेपरेट करूंक शकना. आतां ह्या 2 म्हयने शिवराक म्हणून ते नुस्त्याची कोण जाप काडना बिकॉज ऑफ द बॅन एंड ऑल दॅट. बट पळयत जाल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लँडमार्क ऑफ म्हापसा. पूण कांय काडना लागून क्लिनिनेस एंड ऑल न्हू तेजो फोकस आमकां मेळना. सो आमी कितें आयज थाराव हे इन्स्पेक्शनाक आयज ताका लागून आमी जी सुडा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कित्याक आपयले, कित्याक तेंचे इंडिपेंडंट रिपोर्ट आमकां मेळ्ळे. कित्याक आतां सुप्रीम कोर्ट आनी एनजीटी ह्या दोनी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा आनी ते ऑर्डर्स रिगार्डींग वॉटर पोल्युशन, एसटीपी कशें फंक्शन केलें हें सगळें पळोवन इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिस्पॉन्स. आनी म्हाका दिसता हो परत आमी आतां इन्स्पेक्शन घेवचें ना बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड एवरीथींग. आतां आमी 2 फुडें स्टेप्स घेतले. एक पावल म्हणजे वी हॅव रिक्वेस्टेड चीफ ऑफिसर टू कंडक्ट वन मीटिंग एट हीज लेवल इन म्युनिसिपालिटी विथ द एजन्सीज टू डू अ रिव्यू ऑफ द इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जाले उपरांत. दुसरें आमी पणजे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आनी जी सुडा बरोबर परत एक मीटिंग मागतलें आमी पणजे. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट दे हॅज टू बी सम गायडन्स फॉर होल ऑफ गोवा. आमी म्हापशेचें मार्केट सेपरेट पळोवंक शकना. काल हांव मुद्दम वास्को गेलो, जी सुडाचो प्रोजेक्ट थंय आसा, त्या फीश मार्केटान गेलो, वयर सगळे फोटोग्राफी करून येयलो. कित्याक आमकां खंय तरी दिसता की देर इज अ डिस्कनेक्ट
with the building construction, fault of the, whether it is fault of consultant, खबर ना म्हाका, पूण आतां पळय वास्को फोडून ते उदक भायर काडपाचो प्लॅन करता. सो हांगा आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता लिफ्ट पोचोवपाक ताकाय प्रॉब्लम आहा, कोणचें जें उदक येता. सो हे सगळें आमी पळोवन वी वॉन्ट टू सी दॅट टू थिंग्स वील हॅपन. वन, क्लिनिनेस एंड ऑल दॅट वील हॅपन, एक जालें. पूण आमकां जाय की हेजो मॅक्सिमम ह्या बिल्डिंगाचो फायदो घेवपाक जाय. वी हॅव सीन लॉट ऑफ वेस्टेड स्पेस, रुमां बंद केल्लेली आसा, बायलो बाबडे जे आमी चलपाची वाट आहा थंय बसल्या. सो वॉट वी कॅन डू एज फार एज हॅविंग नंबरिंग सिस्टम, सारके जागे खंयचो नंबर खंय बसला, वॉट इज द वॉटर फेसिलिटी, टॉयलेट फेसिलिटी, हे सगळें पळोवन. आनी मोर इम्पॉर्टंट रेव्हेन्यू मॉडल, की म्युन्सिपॅलिटी कशें ह्या बिल्डिंगांसून रेव्हेन्यू येतले, पूण ते रेव्हेन्यू हॅज टू बी रिपंप्ड इन दीस बिल्डींग फॉर मेंटेनन्स अँड फंक्शनिंग. फिश कटर जे भायर आसा तो वेस्ट जो येता तो कसो आमी वापरचो विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंचे बरोबर बसोन वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. सो ह्या सगळे गव्हर्मेंटाची जे यंत्रणा आसा, एजन्सी आसा, वी फ्रॉम गोवा कॅन वील फॉलो इट अप टू टेक इट टू इट लॉजिकल कन्क्लुजन. बट वी वॉन्ट टू सी दॅट इन दीस फायनान्शियल इयर, विच आर मार्च 2027 जेन्ना कंप्लीट जाता, whether there is a need of finance or whether there is a revamping of supervisory system. आज आमी पळयला क्लिनिनेस शेड्यूल सारकें ना. सो आमी मागलेले लास्ट इन्स्पेक्शनाचेर हांगा शेड्यूल बरोवपाचो, मंडे टू संडे कितें जातलें तें, वॉट टायम द क्लिनिंग वील बी डन, ऑल दॅट. दे मे बी फायनान्शियल प्रॉब्लम, दे मे बी स्टाफ प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज. बट वी आर होपफुल दॅट चीफ ऑफिसर वील bring his team together and discuss with them, find out. And I am also thankful every time we are taking doctors' valuable time, but I would also thank the Director of Health Services, Dr. Rupa, for taking this our letter seriously and initiating, because ही inspection DHS and मुद्दाम आपयला. कित्याक आमी तितून बरयलें की काही SOPs थारोवपाक जाय, फक्त म्हापशें न्हू. Doctor is having great difficulty if there is no guideline. ताका लागून आमी मागल्या की FDA आणि फिशरीज डिपार्टमेंट सर तेंचे कडेन उलयतले, वॉट इज द गायडन्स. आतां थोड्या मिस्टेकान आयस बॉक्सस जाय, ते स्कीम तांकां लागू जाता, ते आमी हाडया. वी हॅव सीन आयस बींग सोल्ड आउटसायड, सो वेअर वील द आयस बी अवेलेबल. आनी गिरायकाचे फीडबॅक. सो आमकां मेन जाय की ह्या बिल्डिंगाचें फुडलें डॉक्टर एंड आय थिंक आवर चीफ ऑफिसर वील एग्री, दीस हॅज टू वर्क इन अ पार्टनरशीप, कंज्युमर, वेंडर एंड द गव्हर्मेंट एजन्सी. फिशरीजाचेर आमकां मास्को वचोंक मेळना टायम, ताका म्हाका इतलें सांगूं जाता, थोमस सावंड थँक्यू व्हेरी मच. आमकां फिशरीचें कार्ड करून दिलें पळय, आमकां बसोवन दिलें पळय, थंय आमकां तोच एक आदार आसलो. इतले वर्सां आमकां कोणीच कांय करूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां CMान प्रमोद सावंतान आमकां कार्ड करून दिलें, फिशरीज कार्ड. आमकां खूब बेनिफीट आहा, लोन मेळटा, बसून मेळटा. ताका आमी थँक्यू म्हणटा सराक. इतलेंच.